आयज काउन्सील मिटींग जाले आमचे 3 पॉयंट आशिल्ले. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ हाऊस टॅक्स ताजेर आमकां डिस्कशन जालां कितें ओल्ड हाऊजीस आसा तांकां तीच रेट आनी आतां न्यू जातले तांकां इम्प्लिमेंटेशन करतले न्यू रेटी. तशेंच आयज आमदार येयल्ले त्यांनी तुझ्या ब्युटिफिकेशना खातीर NOC आपल्या दिवची म्हणून परमिशन दिवची म्हणून तेजेर कितें सांगता? ब्युटिफिकेशन जाल्यार कितें कितें करता तें पयलीं आमकां सांगपाक डिस्कस करपाक लायलें केलो कावन्सिलरान आनी मागीर आमी केलें. कित्याक आपूण पयलीं ड्रेसींग रूम वॉशरूम करता म्हणटाले पूण मागीर थंय कावन्सिलरान सांगलें कितें पयलीं ह्या फुडें मिटींग जाल्ली लोकांचो अपोज आशिल्लो आनी बांदिल्ले ते मोडले म्हणून सांगलें. आनी तो म्हणटा ताणें डिसिजन चेंज केलें आमदारान. तो म्हणटा कितें आपूण ब्युटिफिकेशन करतले तें आपूण पेंडींग दवरता म्हणून सांगलें. जी लेबर्स आसा म्युनिसिपालिटी ते मामलेदार ना ते कलेक्टर ऑफिस बरो करता मागीर तुमकां उरना हेजेर खंय तरी आज तुमी कितें तरी स्ट्रॉंग डिसिजन घेतला हेजे बद्दल? आतां इलेक्शन कोड लागतकीर आमकां मामलेदार कलेक्टर लेबर मागतात तेन्ना आमी ते लेबर दिता आनी आमकां सद्याक लेबर शॉर्टेज आसा. आनी आतां कावन्सिलरान डिसिजन घेतलां की कितें आतां एक 2 दिसां खातीर दिवपाक शकता पूण सदांच आमी लेबर तांकां प्रोवायड करपाक जायना म्हणून अशें डिसिजन घेतलां. जी गव्हर्मेंटान एमएलएन आमकां न्यू रेट रिवायज जाल्ली आसा ती आमी रेट न्यू जे कोण कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बांदता तेंगी रेट लावपाची म्हण ठरयिल्ली आसा. ओल्ड हावजीस आसा तांकां न्यू रेट सद्या लागपाना. न्यू जे रेट्स आसा न्यू कन्स्ट्रक्शन लागतली हे डिसिजन पास केलें. तेच आमकां डायरेक्टर आसता तो येयल्लो तेणी एक ओबी आपल्याला एक प्रश्न विचारला की आपण गायडलांचे जाल्यार आपण गायडलां रिपेर करतो आनी थोड्योच तेणे कितें कितें येतले ते आमकां म्हायती दिली. ऑफिसाचे MTS क्लॅरिकल वॉटेवर जे आसा ते थंय सगळे ऑफिसां आसा ते आमची स्टाफ रिक्विजिशन करून व्हरता. एक सपोज कोणी रिक्वेस्ट केला तांचो स्टाफ कोणी ना कोण पिवन म्हणटा तो आनी कोणी जर कितें उबारपाक तेन्ना 1 वा 2 दीस सपोज जर तर आसा जाल्यार ओके. बट ते रिक्विजिशन करून जे स्टाफ व्हरतात पळय दॅट इज रॉंग थिंग. कित्याक आमकांच हांगा स्टाफ आसना थंय पळोवपाक गेल्यार एक्सेस स्टाफ आसता. तेंगे MTS स्टाफ थंय घातिल्ले आसात प्लस आतां आमचे एप्रेंटिसाचे वेल्यान स्टाफ आसात. सो दे शूड यूज देअर स्टाफ. म्युनिसिपालिटी आमकां स्टाफ कमी आसात म्हयनो रिक्विजिशन करून जे व्हरता पळय दॅट शूड नॉट बी अलाउड. आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतला की वी वील नॉट गिव देम आवर स्टाफ. खंयची ऑफिसीस तुमगे स्टाफ बरो करता? मोस्टली डेप्युटी कलेक्टर इज म्हाका मावला एक्झॅक्टली आय डोंट नो. बट आनी मागीर एक मुद्दो आशिल्लो की केपें म्युनिसिपल गार्डन हे ब्युटिफाय जावचें. सो हांवें NOC मागपाक लेटर केल्लें जायत तें पयलीं. सो फायनली आज तें घेयलें मिनिट्सांक घेयलें आनी डिस्कशन जालें आनी ऑल द काउन्सिल मेंबर्स हॅव अग्रीड दॅट दे वील गिव मी द NOC फॉर ब्युटिफिकेशन ऑफ द केपें म्युनिसिपल गार्डन. सी कितें आसता हांवें पयलीं कावन्सिलान तेन्नाच येना तेन्ना बरें जाता तेन्ना राजकारण जावपाक जायना. हिंगा काँग्रेस BJP आनी पार्टी म्हणून लावपाक जायना. इट हॅज टू बी विथ द इंट्रस्ट ऑफ केपेंकार. सो केपेंकारां इंट्रस्ट आहा कितें जाता आमगेलें जें गार्डन आहा बरी जागा आहा आमकडे बट इज इन अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट. भुरग्यांक खेळपाक जाग ना लायट चलनाय बसपाक सारकी नाय स्टेज सारकी ना. सो हे सगळे थ्रू CSR वन कंपनी हॅज प्रॉमिस्ड मी टू डू द वर्क.